तुका झाडवान मारतले म्हाका परत म्हणशीत जाल्यार पाय दाम कार्बन फायबर वसीज ओरिजिनल ना रे हे भावून गेला चेन बीस्ट दिसता बीस्ट सो गाईज हांवें पळय ती काडली आनी आतां ही असली नंबर प्लेट लायला कितलो सुंदर पळय. सो गायज तुमकां खबर आसा हांगासर न्हू खूब गणपती आसा आनी आमी न्हू सद्या कन्फ्यूज जाल्लेली आसा. सो गाईज आयज हांवें पळय गाडी चकचकीत केल्लेली आसा आनी म्हाका एक स्प्रे मेळ्ळलो टायर स्प्रे. तो स्प्रे मारला हांवें हाडलेलो म्हापशेसून आनी पण पावस पडलो पळय पावस आतां निकतो पडटा चालू आसा पावस पडप आनी हांव आतां चायेक येयला पळय च्या पिवपाक हांगासर. सो तुमकां खबरूच आसा न्हू कशें कितें पळय तें फूल पावर. हे पळय कार्बन फायबर वसीज ओरिजिनल ना रे हे भावून गेला चेन. हे पळय हेतून प्रॉब्लम कितें जाताली जाणा हे पळय हेतून नंबर प्लेट अशी लावची पडटाली आनी हेका म्हाका 2दा फायन पडल्या ह्या नंबर प्लेटीक. आतां हांगासर जाय तो स्टिकर मारूंक मेळटलो फूल पावर सारको. स्टिकर मारल्यान दिसताय बरें. आतां हो लोगो हांगासर हांगा मारूंक जाय. त्या गाडयेचो लोगो काडलो त्या पॅनलाचो आनी हेका लायलो. आतां म्हाका खबर ना कितले दीस उरतलो पळय तो स्टिकर नो गॅरंटी. काय बरें दिसता पळोवपाक बीस्ट दिसता बीस्ट. सो गाईज हांवें पळय ती काडली आनी आतां ही असली नंबर प्लेट लायला. हेका आतां फायन पडची ना म्हाका. आनी सी दीस कसली गाडी मस्टँग GT आतां बरी दिसता पळय ते पॅनल घालून गाडी. हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि मेन म्हणटा ते आयज पयला आसतली न्हू कितली गरमी ती आनी सारके फूल पॉवर सारके जाल्लेले आसा एनवायरमेंट. म्हाजो शर्ट कसो दिसता तो कमेंट करून सांगा. हा बेळगांव घेतलेलो हांवें शर्ट. सो गायज कितें आहा जाणा तुमी आयज आमच्या कालच्या पयरच्या ब्लॉगान पयला आसतले प्रतीकाची कितें म्हणटा ते घर कशें आसा तेजी लायफस्टायल कशी आसा आनी कितें करता तो. मेन म्हणटा ते कितें जाणा आमचे जे गोवा आहा खबर आहा आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट आसा आनी नियरबाय पंचायत आसा खबर आहा तेंच्यांनी न्हू तांकां ते हें करूंक जाय कितें तें आमी आवय बापूय ना जाल्यार ते कितें करतात खबर आहा ते कसले तरी पयशे येता पळय भुरग्याक तें करूंक जाय. कित्याक त्या वाटेन खुबूच तेंची बिगड परिस्थिती आसा सारकी. आनी जाणट्याक तेकाय पासून हँडिकॅपाचे तेजे हे फॉर्म भरलेले आसा हँडिकॅपाचे तेजे बाकीचे सगळे केल्लेले आसा. सो फक्त ते फंड्स येता जाणा हँडिकॅपाक येतात ते आजून तेंचे कांय जाल्लेले ना. म्हाज्या वाटेन हांव प्रयत्न करता खूपूय. तुमच्या वाटेंतल्यान तुमी असो कोण आसा जाल्यार प्लीज म्हाजे कडेन फुडें सरा आनी म्हाका हेल्प करा बाबा असले हितून आनी करया तेजी कितें तरी हेल्प बारीक सारीक कितें आहा पळय ती. आनी मेन म्हणटा पळय ते तेंगेर न्हू 10-15 वर्सां जाली टीव्ही ना म्हटल्यार सुरसुरे न्हू बाबडे भुरग्याक ते घरान एका जाग्यार बसतलो कितें ल्हान ते जाणटी बाबडी जावं तो मामा तेजो जो शीक आसता तेका एक टीव्ही लावन बसल्यार खंय तरी एक टायमपास जाता. म्हाज्या वाटेंतल्यान हांव प्रयत्न करता आनी आयच्या डेटीक न्हू कोणाक हेल्प करप म्हणजे एक पुण्याचें काम. हांवें म्हाज्या वाटेन जाता तितले प्रयत्न केल्लेले आसा आनी हांव हेज्या फुडें पासून प्रयत्न करतलो. तुमी आमच्या ब्लॉगान पयला आसतले न्हू प्रतीक कसो म्हणटा तो. हे म्हाजी दिदी ही म्हाजी भयण अंकिताक तेणें आपणाच्या फ्रेंडांक दाखयलें म्हाजी एक भयण आहा म्हाजी दिदी. सो इट फिल्स रियली ग्रेट. इट फिल्स रियली गूड. बरें दिसता आयकपाक पासून की अशें ल्हान भुरग्यांक जो आवय बापूय ना आनी तेंचे फुडल्यान वचत न्हू ते बरें माये मोगान हें करतात म्हाका बरो हें करता बरो कॅर करता म्हाजी. हांव येता म्हटल्यार पुरो आपणाच्या आईक आपणाच्या मामाक सांगता तो येतलो भैया आयज ताका बरें रांदून दवर आयज रोस करून दवर. म्हाका तरी म्हाज्या खातीर तेज्या आईन खंय रोस केलो खंय आनी तो रोस ताका इतलो दिसता म्हणून आनीक घाल म्हटलें खंय तेणें हें जो व्हडलो टोप केलो टोप भरून रोस केलो. चुरचुरे बाबडे जायना तसल्यांनी शीक आसली ती जोर आसलो तो तशेंच तेणी म्हाज्या खातीर बाबडे रांदले. अशी पळय कितें आहा जाणा मनीस जोडूंक गेलो न्हू तुमकां एक सांगता मनीस जोडपाक न्हू खूब टायम लागता. जसो म्हाका खूब टायम लागलो मनीस जोडपाक पण तोडपाक न्हू 1 सेकंड लागना. तुमी एक अशी चूक करीत न्हू जाल्यार तो मनीस लायफान तुमचे कडल्यान
केन्नाच लागीं रावचो ना, पयस गेलोत म्हणून समजपाचो. सो मेक शुअर गायज तुम्ही फ्रेंड पासून करता, फॅमिली पासून, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पासून करता न्हू, 10 फावटी चिता. आनी तुमी दुश्मनाक करूं नाका केन्नाच, आनी वायटाक केन्ना सपोर्ट करूं नाका. बरें कितें आहा न्हू तेका फुडें सरा, छाती फुडें काडून ह्या खातीर झगडपाक फुडें सरा, फुडें रावा. आनी येस, आमच्या ब्लॉगान आमी हसलेच सगळे तुमकां दाखयतले. समटायम इट वील बी फनी, समटायम इट वील बी इमोशनल, समटायम इट वील बी हेल्पिंग थिंग्स. हांव म्हाज्या वाटेन जाता तितले प्रयत्न करतलो तुमकां बरे बरे व्हिडिओज हाडपाक. सो गायज अशेंच आमकां मोग करा, लायक शेअर सबस्क्रायबूय करून दाखयात. सबस्क्रायब करिना जाल्यार आनी नोटिफिकेशन ऑन करिना जाल्यार आमचे व्हिडिओज तुमकां पावच्यो ना. सो नोटिफिकेशन आतां पळय ते पयलीं प्रेस करून नोटिफिकेशन हें करा. पळय साफसफाई करपाचें काम आमचें चालू आहा पळय, फूल पावर सारकें. तुमकां खबरूच आसा न्हू आतां डेंगू बिंगू चड वाडलेलो आसा, त्या खातीर पळय सगळें साफ करता हांगासर फूल पावर सारकें. पळय काय बरें सोबीत गणपती हा. गणपती पळोवपाक गेल्यात आमी. बरो असो गणपती चूज करता. हो काय बरो हा पळय, कितलो सुंदर पळय, काय बरो दिसता पळय. खंयचो चूज करपाचो, धाकटुलो पळोवपाचो बरो, धरपाक मागीर त्रास जायना पळय तसो. हे पळय आतां आमी येयल्या गणपती पळोवपाक. म्हाका जाय बाल गणेशान. आमी आतां गणपती पळोवपाक गेल्या. पळोवया आतां कसलो गणपती बरो मेळटा पळय तो. शिवाजी महाराज की जय. हांगासर हे पळय, हांगा पयलीं गणपती आसताले, हांगासर आतां बंद आसा. आतां म्हाका दिसता चड करून फुडें गावतलो. 1 वर्स सारकें आमी चवथीक वेट करता आनी फायनली आमी खोशयेन गणपती काडपाक येयल्या. दुसरे कडेन येयली आमी आतां पळोवपाक. हांगा पळोवया, हांगा मेळ्यार मेळ्ळो. हे कितें आहा न्हू गायज, हे चड व्हडले गणपती जाले आनी हांवूय आसना जाल्यार अंकिता कडेन बाबड्या कडेन उखलूंक जावचो ना. सो हांव असो सोदता की बरो धाकटुलो असो मेळोंक म्हणून. होय बरो आहा पळय, काय बरो. सो गायज तुमकां खबर आसा हांगासर न्हू खूब गणपती आसा आनी आमी न्हू सद्या कन्फ्यूज जाल्लेली आसा. आतां खंयचो घेवं, सगळेच गणपती तर बरे आसा. आतां पळोवया खंयचो घेवपाचो तो. केलो आमी हेतूंतलो एक चूज केलो. आतां डायरेक्ट तुमकां चवथीकूच दाखयता खंयचो पळय तो, फूल पावर सारको. सो गायज हे पळय, हे जुगाड केला हांवें, हेका बांदला न्ही. आतां पळय हे वयले सगळे साफ करता. हे सगळे साफ करता आनी पेंटींग करता. चवथ न्हू, हे सगळें म्हाकाच करूंक जाय. आनी कोणा हे कोणाक हाडटलो आनी ताका 1000 रुपया 2000 दिवच्या परस एटलिस्ट 2000चे हांव कोणाक तरी बाबड्याक कोणाच्या पोटान अन्न तरी घालतलो, जेवण तरी घालतलो. सो हे आयज हांव करतलो सगळें. म्हाका इतलें बरें ना, जिवाक ना, बिकॉज लोवर बॅक म्हाका मातसो इशू आसा. तरी हांव खूब करता म्हाजें जाता तितले प्रयत्न. दाखय, वाव बरो दिसता मरे पेंट. दिसता न्हू? हय बरो दिसता. तो डायरेक्ट बसतलो, बसता. दिसता खबर ना, वायट मारचो पडटलो असो दिसता. बसतलो ना ना न्हू, वायट मारचोच पडटलो पयलीं. आनी व्हिडिओ बेश्टा तशें हे करून हांगा आमी काडलेलो हनुमान. आतां तो हनुमान खंय रॉंग जाग्यार आहा, भटजी म्हणटालो. आतां हो पॅक करता, हांगासर दुसरो कलर येतलो
मागीर आमी हेजेर कितें न्याय करया आनी हनुमान एक बऱ्या जाग्यार काडया. सारकें मुआ हय वो स्टेटस गाडयेचो म्हाज्या आयज साफ सफाई चालू आहा न्हू सगळें हेजेर दवरला काडून पळय. शे म्हाजो मूड ऑफ जाता अशें जायत जाल्यार. वाह उशे दवरला आतां दामपाय हांव ना दामचे दाम गो काल काल दामलेले त्याचे बोटा बिटा बरी हे कर दामला मरे दाम हांव ना तुझो मेकअप आहा म्हाजे कडेन काडून दवरला हांवें तो उडयता भायर नाल्यार खंयचो मेकअप म्हाजे कडेन आहा काल काडलेलो तो. हांवें तो मेकअप काडून लिपोन दवरलो. आतां तुका हांव झाडवान मारतलें म्हाका परत म्हणशीत जाल्यार पांय दाम म्हणून. पळय ना जाल्यार सोद खंय हा पळय मरे मेकअप हांवें दुसरे कडेन दवरला. म्हाजे कडेन हा म्हाजो मेकअप. तू दाम पाय तू चॅप्टर जाल्यार हांव 125. तू 125 म्हणजे आतां तू बोकडी. आतां पांय दाम. तू 125 खंय तू बोकडी. कोण तू? झाडवान तू बोकडी. तुका तो डोस कमी जावंक ना दिसता फाटीचो. काय कसलो पोलिओ डोस. पोलिओ डोस खबर ना कितें जाल्लें त्या फाटी. कितें 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 जाल्लें खबर ना. आतां हांव तशें करचें ना. आतां हांव तुका झाडवानूच मारतलें. दाम हांव ना मारतलें धरून झाडवान सांगता तुका. म्हाका पांय दामपाक लावशीत जाल्यार बरे भाशेन दामले ना आनीक नेटान दाम आनी कितें बांदू. हांवें तुका बांदपाक लावंक ना दामपाक लायला. आनी कितें आतां तुवें लायलोच न्हू हात लायलोच न्हू आनी कळटा तू दामूंक सोदतात म्हणून पांय. दामूंक तू पांयांक म्हाज्या बारीक पळयताय बरें. आनी कितें दामूंक पांय तुजे. गळो दाम म्हाजो यो धर गळो घड्ड यो. म्हाका पांय दामपाक नाका ना गळो दामपाक नाका ना तुजे पांय दामपाक नाका. सो गायज फायनली आमचे पेंटिंग प्रोसेस चालू जाल्लो आसा आनी आमी एक क्यूटसो गणपती काडलेलो आसा. हांवें व्हडलो गणपती काडूंक ना. म्हाजी खूब इच्छा आहा की व्हडलो गणपती आसचो बीन म्हणून पूण व्हडलो जावं नाल्यार धाकटो जावं आशिर्वाद तर आमकां तितलोच मेळटा न्हू गणपतीचो. आनी मेन म्हणटा ते हांव तर फाल्यां ना जाल्यार मागीर अंकिताक त्रास न्हू तो. गणपती धाकटो हाडल्यार ताका उखलपाकूय बरें पडटलें न्हू. आयज काल तुमी पयलां आसतलें की चेडे भुरगे गणपती पाळोवंक वयतात गणपती उखलतात. ह्या वर्सा तुमी ह्या व्लॉगान न्हू आमच्या चेडू पळयतले अंकिता कशें उखलून व्हरता गणपती कशें कितें आहा पळय तें तुमकां कळटलें. लायफ कितली डिफिकल्ट स्ट्रगलींग लायफ पळय ती तुमकां कळटली. अंकिता भशेन खूब जाणां अशीं आसतलीं की चेडवां भुरगीं घरान आवय बापूय ना मम्मी डॅडी ना भाव भयण ना जाल्यार आपूण गणपती पाळटात पुजता आसतली सारकें गणपती पुजता आसतली. सो अशी कोण तर आसा जाल्यार आमकां कमेंट करून सांगा न्हू. आनी मातशें कितें म्हणटा तें थंडी बिंडी मातशी स्टेबल आहा म्हाजी ओके आहा पूण तितलेंय बरें ना कित्याक आनी पेंटाच्या वासान आनीक 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 वाडत आहा म्हाजें हें. हांगा चॅस्टान सगळें थंडी भरलेली आसा. आनी येस पेंटींग प्रोसेस चालू केल्लो आसा. पेंट कलरूय तुमी पळयल्लो आसा कसो आहा तो. आतां स्लो 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 करून फूल पेंटींग कंप्लीट करता. तेज्या उपरांत म्हाका स्टूल मेज कितें आहा तितलें बारीक सारीक रेस्टोरेशनाचें काम आसा. आनी म्हाजे गाडयेची सर्विसींग लागीं येयल्लेली आसा. किलोमिटर धांवता बेळगांव बिळगांव वचून येयलो न्हू आमचे गाडयेचो क्लच ड्राय पडलेलो आसा ताका सर्विसींग जाय सारकें सर्वीस करूंक जाय ताका फटाफट सारकी. पळयता फाल्यां बीन कोण आहात ह्यामाच्या सर्वीस सेंटराचेर जाल्यार मेळया तुमकां. फाल्यां चड करून वयतलो हांव सर्विसींगेक गाडी घेवन फूल पावर सारकी. आनी येस आमकां एक बड्डे इन्विटेशन येयल्लेलें आसा ऑल द वे फ्रॉम वाळपय साखळे. एका चेडवाचो बड्डे आसा. तुमकांय दाखयता कोण पळय तें. आनी शी इज आर सबस्क्रायबर यूट्यूब फॅमिली. आनी येस आयज तरी मातशी बरी आसा. आनी वन मोर थिंग खूब जाणांनी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर कॉमेंट केल्लेले आसा जी म्हाजी रील आसा खबर आहा ती व्हायरल जाल्लेली आसा. 2 लाख काय कितें तरी ते व्हिडिओचेर व्ह्यू गेल्लेले आसा इंस्टाग्रामाचेर.
चड व्हायरल जाल्लेली आसा. 1000 म्हाका दिसता 30-40 हजार लोकांनी म्हाका इनबॉक्स केल्लेलो आसा, मॅसेज केल्लेली आसा आनी सगळे हांव रिप्लाय करूं शकना. सो 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 सॉरी. आनी सिलेक्टेड म्हाका जे लागीं मेळटा, म्हाका जे अशें रिप्लाय करूंक कशें दिसता तेच लोकांक हांवें रिप्लाय केल्लो आसा. इट इज लायक टू मच. खूब 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 सारकें. आनी खूब म्हाका लोक इंस्टाग्रामाचेर नंबर मागता. आय एम सो सॉरी गायज, हांव सगळ्यांक नंबर दिवं शकना. म्हाजी एक प्रायवेट आनी पर्सनल लायफ आसा. बट आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट टू शेअर माय नंबर विथ सम सॉर्ट ऑफ पीपल जे म्हाका अशें दिसता की बाबा दे आर गूड टू मी, दे आर लायक माय फॅमिली. हांव अशें मिस्टर माफिया नंबर 1 आनी असले तसले ते घालतात पळय तांकां हांव म्हाजो नंबर बीन शेअर करिना आनी हांव तांकां एंटरटेनूय करिना. हे गूड फॉर नथींग कितें म्हणटात ते. आमी आमच्या हितून आमची कॅटेगरी टोटल डिफरंट आहा. म्हाजी कॅटेगरी ते तसली कॅटेगरी न्हू. आय ट्राय टू डू समथींग गूड फॉर पीपल, फॉर माय फॅमिली. तुमचो सपोर्टाचेर, तुमच्या आशिर्वादान, तुमच्या मोगान आमी आयज खंयसून खंय पावलेली आसा पळय. आयज लोक न्हू पाटीर मेळटा जाल्यार एक बरे हितून हटकितात, बरे हितून मेळटात. तेतूंतले थोडे अशे आहा जाणा ते हेटर्स सारके. त्या मनशांचे बरें केलें पासून न्हू जाल्यारूय खंय आमीच बरी न्हू खंय. आतां फुडलें हांव नांव बीन कोणाचें कांय घेवन व्हरतना सारकें न्हू. व्हिडिओ करून मेळटा तरी कितें तुमकां, व्हिडिओ करून तुमकां मेळटा तरी कितें अशें लोक म्हणटा. तांकां आमी सांगूंक सोदता व्हिडिओ करून आमकां जी तुका रिस्पेक्ट गावना खबर आहा ती आमकां रिस्पेक्ट आमकां गावता. जे तुका कोण कुत्रो पोवंक येना न्हू ते आमकां एक्चुली जाणट्यांचो मोग आशिर्वाद मेळटा कळ्ळें न्हू. आनी येस, आय एम फिलींग रिली गूड. आनी एक तुमकां एक सांगूंक सोदता. आमची एक सबस्क्रायबर आहा कलंगूटची आनी ती न्हू नुस्तें विकता. खूब वर्सां जालीं नुस्तें विकता फीश मार्केटान कलंगूट. आनी बारीक नुस्तें धरिना, व्हडलें नुस्तें विकता ती. बरें सारकें बरें पावरफूल नुस्तें, इसवण, चोणाक, पापलेट तसलें. तिचें नांव आसा जॅकलीन आंटी. ही जॅकलीन आंटीक कोण वळखता न्हू जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगा. शी इज सो लवींग एंड कॅरींग. म्हाका तेणी एक गिफ्ट घेतलेलो आसा. ती बाजारान गेल्लेली आयज म्हापसा गेली आनी तिणें एक गिफ्ट घेतलो आनी आनी शॉपारूच दवरलो. म्हाका ती बाबडी फोन मारी आनी आय वॉज नॉट फिलींग वेल न्हू. म्हाका फोनाचो आवाजूय येवंक ना. हांव न्हिदलोलो, उठलो पळयता जाल्यार तिजो कॉल चुरचुऱ्या बाबड्याचे. तिणें म्हाका शॉपार दवरून गेला. आयज लेट जालो न्हू, रात जाली. फाल्यां वयता आनी हांव कलेक्ट करता शुवर सारको फाल्यां. आनी तुमकांय दाखयता की ते जॅकलीन आंटीन आमकां कितें गिफ्ट दिला पळय तो. म्हाका न्हू स्पेशली अंकिताक दिल्लो आसा तेणें. सो तुमकांय दाखयता कितें पळय तें. आनी येस जॅकलीन आंटी, तूं तर म्हाजो व्लॉग पळयता न्हू. वी बोथ लव यू सो मच. आनी व्हेरी सून आमी तुमकां मेळपाक येतली कलंगूट. सो ती वेलंकनी वयपाची आसा खंय. आंटी हांव तुका देवा कडेन मागता तूं बरे भशेन वच, बरे भशेन यो, वेलंकनीचो टूर कर आनी यो सुशेगाद देवाक पांयां पड आनी सगल्या गरिबांक खातीर माग न्हू गो. आनी या थँक्यू सो मच गायज फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट. अशेंच आमकां मोग सपोर्ट करा. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टिल देन गूड नायट.